नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राष्ट्रीय खेळां सर्तींच्या उक्तावण सुवाळ्याक मॅरी कॉम लायतली हाजेरी, खेळां मंत्री गोविंद गावडेची माहिती। अकरावेच्या विद्यार्थ्यांक शिकपाक मेळटलो कुंकळ्ळेचो उठाव, सांगता गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन भागीरथ शेटये। एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळपा खातीर दितलो लढो, म्हणटा दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दी। मोपा विमानतळाक लागून पर्यटन क्षेत्रांत तयार जातल्यो 2 लाख नोकऱ्यो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास। जुलयाच्या 3ऱ्या सप्तकांत सुरू जातले पावसाळी अधिवेशन, सभापती रमेश तवडकरांची माहिती। पेडणे महामार्गाक कुशीकचे सर्व्हिस रस्ते जावन रावल्यात, मरणाचे सापळे, गाडयो चलोवप्यांनी उक्तायली तिडक। आता खबरो विस्तारांत। 6 वेळची वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियन मॅरी कॉम 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत खासा निमंत्रीत म्हूण हाजेरी लायतली, अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। आमी 37व्या राष्ट्रीय खेळां खातीर पुरायपणान तयार आसात। आयतारा 18 जुनाक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर राष्ट्रीय खेळां सर्तींचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातले, अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। सेवेंथ नॅशनल गेम्साचो एक पार्ट आणि अत्यंत महत्वाचें तेका स्वरूप आसा, म्हळ्यार तो मास्कॉट लॉन्च येता ते 18 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर तेजो दिमाखम शुभारंभ आनी तेजें लॉन्चिंग आमी करपाचें ठरलेलें आसा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी। ह्या सोहळ्याक आमच्यो आयओएच्यो अध्यक्षा मॅडम पी.टी. उषा आणि त्याच प्रमाणे आमच्यो ऑलिम्पिक मेडलिस्ट मॅरी कॉम एक स्पेशल इन्वायटी म्हणून तिका आमी इन्वायट दिल्लो आसा, कारण ज्या तरेन आमची प्रिपरेशन जें सुरू आसा सबंद गोंया भितर जितले 43 डिसिप्लीन आणि 28 जाग्यांचेर हे सगळे मॅचीस जावपाचे आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज बरेचशें काम मुखार वता आणि काम मुखार वता आसतनाच स्लोली जितले जितले आमकां काही गोष्टी कार्यक्रम घडोवन हाडपाक जाय ते कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर आमी तत्परतेन काम करतात। म्हजें ऑफिस जें आसा तें सॅटरडे संडे इवन लेट इन द इवनिंग सुद्दां रावन सगळे काम करतात आणि आमची एक तयारी आसा की द बेस्ट पॉसिबल म्हणजे यशस्वी अशी हे नॅशनल गेम्स आयोजन करून सबंद भारता भितर आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावलां आमी मारिल्ली आसा। निमाणे कडेन कुंकळ्ळेच्या उठावाक इतिहासाच्या पुस्तकांत सुवात मेळ्ळ्या। इयत्ता 11वीच्या इतिहासाच्या पुस्तकांत हे विशीं धडो आशिल्ल्याचे गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन भागीरथ शेटयेन सांगले। पुस्तकांचो उणाव ना, 9वी ते 12वी मेरेन सगळीं पुस्तकां बाजारांत आसात। फकत कुंकळ्ळेच्या उठावाक लागून 11वीचे पुस्तक फाटीं दवरिल्ले ते आयज बाजारांत आयिल्ल्याचे ताणें सांगले। गोवा बोर्ड 9वी ते 12वी पर्यंत सगळी पुस्तकां दिता आणि ही सगळी बुकां फ्री ऑफ कॉस्ट नाही, ही चार्ज आसता आणि सगळे आमी बुक सेलरां कडेन दवरलेली आसा।
आमची न्ही बुकां ऑलरेडी मे म्हयन्यात किंवा एप्रील मे म्हयन्याच्यान आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सुरू केलें. एकूच हे आमचें पुस्तक उरलां जें 11वीचें हिस्ट्रीचें पुस्तक, एन्शियंट हिस्ट्री आनी मिडायवल म्हणून. बट तें आज मार्केटान आयलां आनी तातूंत आमी कंप्लीट म्हणजे हिस्ट्री, गोंयची हिस्ट्री न्ही 2 चॅप्टर्साचेर कंप्लीट घातल्या. तातूंत कुंकळ्ळे रिवोल्ट आसा, मागीर पिंटोज रिवोल्ट आसा, राणेज रिवोल्ट आसा, मागीर मातयेस तो महालेचो रिफॉर्म आसा. आनी हे पयलीं नाशिल्लें आनी थोडेशे कॉन्ट्रवर्सी, थोडे पयलीं कॉन्टेंट आसले. आतां बरे एक्सपर्ट्स घेवन आमी तें पुस्तक काडलेलें आसा 11वीचें. फुडल्या वर्सान 9थाकय ताचेच कंटिन्यू जातलें, एक ल्हानसो चॅप्टर आसा. पूण 11वेंत मात्र आमी हेजे डिटेल्स घातला, कुंकळीम रिवोल्टाचे कंप्लीट डिटेल्स घातला आनी ते मार्केटान आयच्यान सुरू जातले. आनी बाकी खंयचीच आमची बुकां अशी शॉर्ट ना. अनुसूचित जमातीक आरक्षण मेळचे हे खातीर केंद्र सरकाराक पत्र बरयलां अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलें. अनुसूचित जमातीक आरक्षण मेळचे हे खातीर हांव ताच्या फावरान आसतलो अशें सार्दिनान स्पश्ट केलां. Number of seats. That's the commission, the chairman of the commission. No, I will take it up. Yes. I'm in favor. I have written a letter to the minister saying that this should be done. That he has promised to put it in the parliament. Oh, so I will take it also and speak on it. But what I feel, though I have not discussed with everybody, our 40 seats should be increased to a little more extent so that everything can be accommodated. Others should not suffer. गोंय पर्यटन क्षेत्र आशिल्ल्यान गोमंतकीयांक खूब रोजगारांची संदी उपलब्ध आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून सुमार 2 लाख व्हायट कॉलर जॉब मेळटले. ताका लागून तरणाट्यांनी आपली तयारी दवरपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. कुशळटाय विकासाच्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या कंपनी कडल्यान एप्रेंटिसशीप म्हणून काम करपाची संद चुकोवची न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. दिवचल 70 राज्य कौशल्य विकास आणि उद्योजकता हाच्या जोड पालवान सांखळे रवींद्र भवनात आयोजित केल्ले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एप्रेंटिसशीप मेळाव्यान मुख्यमंत्री उलयतालो. तुम्ही काम करता असताना तुमकां फुडें शिकपाची ऑपॉर्च्युनिटी आसा. कोणीच तुमकां तुमचें ग्रॅज्युएशन आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक कोणीच आडवना. तुम्ही तेय कंप्लीट करपाक जाता. म्हाका दिसता ही संद घेवन तुम्ही शिकता असताना एक्सटर्नल तुमचे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करतले. तुमकां ज्या हितून आवड आसा तो शिकपाचो जर स्कोप दवरलो जाल्यार तुम्ही तुमचें करियर हे खूब बऱ्यांतले बरें करियर करपाक शकता. सद्याक गोंयांत टुरिजम इंडस्ट्री ही सगळ्यात व्हडली इंडस्ट्री आसा आनी आफ्टर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता त्या 5 वर्सांत टुरिजम इंडस्ट्री जवळपास मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख भुरगे मॅन फोर्स जेका आमी म्हणटा ताची गरज आसा. वीच इज अगेन व्हायट कॉलर जॉब. आय एम नॉट सेईंग द लेबर, इट इज अगेन अ व्हायट कॉलर जॉब जेका आमी फ्रंट डेस्क आसतले, रूम बॉयज आसतले, वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. आमी जर ती ऑपॉर्च्युनिटीज घेतल्यो ना जाल्यार कोण तरी दुसरो येवन ती ऑपॉर्च्युनिटीज घेतले. म्हणून माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा ऑपॉर्च्युनिटी घेत घेत फुडें वयचें. आपल्याक कितें तरी मेळटलें म्हणून आपूण आपल्या घरा कडेन बसचो. म्हाका सरकारी नोकरी मेळ्ळी जाल्यारूच हांव जॉबाक वयतलो ह्या मायंडसेटांतल्यान भायर सरचें. बरो सरकारी जॉब मेळटलो तेन्ना घेतलो, पण आसा त्या जाग्यार हांव आयज बेकार रावचो ना. हांव कितें तरी काम करीत रावतलो आनी ताज्या उपरांत हांव फुडें वयतलो. हो मायंडसेट भुरग्यांचो आसपाक जाय. हांव इतकीच आयच्या ह्या दिसा सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता. मोपा विमानतळाचेर पेडणेकारांकूच प्राधान्यान नोकऱ्यो दिल्यात आनी येवपी नोकर भरतेंत लेगीत पेडणेकारांकूच प्राधान्यान कामां मेळटलीं अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान सांगलें. आतां मेरेन 1500 लोकांक नोकऱ्यो दिल्ल्यो आसात अशें ताचें म्हणणें. सीएमान सांगलेले पळय 1200 द फिगर रॉंग आहलो. 1500 ते हांगासर ऑलरेडी जॉबाक आहा. आनी एक्चुअली कितें आहा आतांचे जितले रिक्रुटमेंट्स येतात मोपा तितले पयलीं म्हाका येता. म्हाका येवन मागीर जेन्ना म्हाजी नांवां आसता पळय तितली म्हाजी नांवां हांव धाडून कित्याक आतां ना म्हटल्यार तेचे फायर फायटर तांकां आतां 20 जाण जाय आहले. 20 जाणूय आमचे
तेतूंतले 20तले 16 जाण आमचे पेडणेकार आहा आनी 4 जाण आहा ते भायले आहा. म्हणजे पयलो प्रेफरन्स पेडणेकारांक. पयलो प्रेफरन्स पेडणेकारांक. ते जे पळय सांगलेले तेका एज पर द CMान सांगलेले पळय तशेंच आतां चालू आहा. फूल पेडणे तालुका. फूल काय पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा चडशे म्हाज्या पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड प्रेफरन्स. चड प्रेफरन्स. ओके. आनी लँड लुजर कोण आहा पळय तेंकां. हय. आतापर्यंत कितले जॉब दिला? आतापर्यंत कितले जॉब दिला? आतां पासून ना म्हटल्यार 1500 आमचे ऑलरेडी आहा. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जुलय म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत सुरू जातले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्या. सुमार 15 ते 20 दीस हे अधिवेशन चलतले. ताका लागून ह्या वेळार विरोधकांक तांचे विशय मांडपाक चड वेळ मेळटलो अशें सभापतीन ह्या वेळार म्हणलां. आत्तां म्हणजे डेट जरी अनावन्स जाली ना ते सादारणशे आमी तिसऱ्या आठवड्यान चे शेवटच्या आगवी तें डिक्लेअर जातलें आनी सादारणशे 15 ते 20 दीसचो कालखंड आसतलो. आनी ज्या म्हणजे अपेक्षीत आसा की जे विरोधक जे आसा की तांचें म्हणणें आसा की आमकां वेळ मेळचो चर्चा करपाक वगैरे सगळे अशें म्हाका निश्चितपणे म्हाका सांगपाक दिसता की ह्या जे सेशनाक आसा न्ही तसो थोडेशें लेंथी सेशन आसतलें आनी तसो डिस्कशनाक एक वाव जे जे विशय जे विरोधक अपेक्षीत करतात तांकां योग्य टायम मेळटलो अशें म्हाका दिसता. डेट्स ही जुलयाचे डेट्स एक 2-3 दिसांनी म्हणजे डिक्लेअर जाता. ह्या 2-3 दिसांनी. सो मोस्ट प्रोबेबली जुलयाच्या 3rd विकान असू शकता. जुलयाच्या 3rd विकान. पेडण्या महामार्गाच्या कुशीक बांदिल्ले सर्वीस रस्ते मरणाचे सापळे जावन रावल्यात. रस्त्याची अवतिकाय पळयली जाल्यार रस्त्यार फोंडकुलां की फोंडकुलांत रस्तो हेच कळपाक मार्ग ना. पावला पावलार फोंडकुलां आसात ते भायर पळयत थंय लोबरां दाळून दवरिल्ल्यान गाडी चलयतना बरेच त्रास जातात. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात रस्त्याच्या अवतिकाये विशीं थळावे कितें म्हणटात. सर्वीस रस्ते इतके पाड पडलेले जाणा तुका. गाडी चलोवपाचे तुका इतले त्रास. गाडी नवी गाडी घेवन येल्ले दिसा गॅरेजी गाडी दवरपाचे असले रस्ते जाल्ल्यात खंयच्यान 15 टू काणकोणमे. आनी हेचे एव्युरांचे रोड केल्यात इतले वर्स रोड केल्यात. हे टोटल करप्शन आहा रोडाचे समजा. आता जे सर्वीस रस्ते जे पेडण्या सिटीक कनेक्ट आसा एक मालपे सुद्धा पेट्रोल पंपाचो एक कनेक्ट रस्तो आसा जावं हो नईबागान. हांव आतां नईबागान आसा. आमदारान सांगचें न्हू क्लॅरिफिकेशन करपाचें की आपूण जी स्टेटमेंट काडल्या ते रस्ते हे आपूण क्लियर केले. आयज जे हांगासर जे नईबागान हे जंक्शन आसा पळय फॉरेस्ट कडेन हे मृत्यूचो सांपळ जाला. हांगासर कितले तरी एक्सिडंट जाला. हांगासर स्टॉप म्हणून एक हे लायला पळय तांच्यानी सिग्नल म्हणून. स्टॉप हेचो अर्थ कितें फुडें वचप ना काय. सर्वीस रस्ते तेंच्यांनी क्लियर करूंक ना हो म्हाजो तेंचेर आरोप आसा. निदान हांव एक तुमकां तुमच्या निदर्शनाक हाडून दिवंक सोदता. जो पेडण्याचो जो आमचो आमदार आसा पळय तेचें ऑफिस हांगासर आसा मालपे आसा. त्याच्या ऑफिसा सकयलच थंयसर कितकीशीं लोबरां धाडलेलीं आहा. थंय रोलर मारूंक ना. म्हणजे एक तर ऑफिसर हे त्या आमदाराक मानिना असो तुजो विशय आता. जाल्यार आमदार त्या ऑफिसरान सिरियसली घेयना. हातून कितें विशय आता खबर आहा. आमदार आनी ऑफिसरांचे कोऑर्डिनेशन जायना कनेक्टिविटी ना हाचो अर्थ लोकांक तेचो मनस्ताप भोगचो पडटा. आनी त्या खातीर हांव आमदारा कडेन एक मागणी करता परत जो पंचनामा करून सर्वे केले ते परत वचून सर्वे कर आनी तूं खंय लोकांक सर्वीस रस्ते क्लियर करून दिले ते फक्त मिडियाच्या माध्यमांतून लोकांक सांगपाची हांव ती इतलीच तेचे कडेन मागणी करता. गोंय येरादारी पुलिसांनी गोंडाळी रेल्वे क्रॉसिंगाक अचकीत आयज भेट दिली. त्या वेळार भौतीक वाहनां शिस्त पाळिनात अशें दिसून आयलें. लेनीची शिस्त पाळची म्हणून रस्त्यार डिवायडर घातल्यात तरी लेगीत लोक बेगीन वचपाक मेळचे म्हणून नेम मोडटात. लेन सोडून वाहन चलोवप्यांक आमी आतां तालाव दितले अशें पणजे येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक चेतन सोल्लेकार हाणें सांगलां. आज आम्ही
होणारे रेल्वे क्रॉसिंगाचेर आयिल्ले आसा आनी आमी हांगा खूब दिसांनी नोटीस केल्ले की लोक हांगा लेन डिसिप्लीन फॉलो करनात. हांगा तूं पळयतात हांगा डेलिमिटर्स घालून रोड डिवायड केल्लो आसा पूण लोक कितें करतात इन ऑर्डर टू फास्ट पावपा अशें चिंतून लोक त्या लेनीन वचून रावतात. सो ताका लागून आज आमी मेसेज स्प्रेड करपाक म्हणून एक मेसेज प्रिंट करून आमी हांगा लायिल्ली आसा. ही एक इंडियनूच एक स्टेट टी. सो इफ they can do it, why can't we? So it is my humble request to everybody who is using this road to follow lane discipline. तुम्ही पुढे हांगा येवन ते ऑपोजीट सायडीच्यान लोक येता पळय तांकां तुमी इनकन्विनियन्स कॉज करतात. सो लोकांनी ते अवॉयड करचें. हांगा रेल्वे क्रॉसींग हांगा रोखडें फास्ट जायना. सो इट भरपूर टायम मेळटा क्रॉस करपाक. सो इफ यू कम इन फ्रंट यू आर एक्चुअली डिलेईंग द पीपल हू आर देयर इन फ्रंट ऑन द ऑपोजीट सायड. इट विल कॉज इनकन्विनियन्स टू the other commuter. So it is my request to follow lane discipline आणि लेन हेतून तुमी सारके रावले जाल्यार दुसऱ्यांकूय इनकन्विनियन्स जावचें ना. आमी हांगा स्टाफ सुद्दां डेब्यूट आतां केला. सो दीस वील फॉलो आणि henceforth we will also issue challan who do not follow lane discipline. So it is my humble request, please follow lane discipline and do not cause inconvenience to other commuters. केंद्र सरकाराच्या रोजगार मेला कार्यावळी खाला पणजे जाल्ल्या सुवाळ्यात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हाणें 126 जाणांक अपॉइंटमेंट लेटरां दिली. तांकां स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रेल्वे, बँक ऑफ महाराष्ट्रा, ESI, संरक्षण आनी हेर खात्यांनी नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात. ह्या वेळार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें नोकरी मेळिल्ल्या मुखार विचार उक्तायले. साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं. बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं. बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है. सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं. बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है. देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे युवकांक उत्तर दिले की जवळजवळ 10 लाख नोकऱ्यो ह्या हातून आमी घेतले म्हणून ह्या काळात आज जवळजवळ त्याचो 100 रोजगार मेळ्ळा आणि ह्या रोजगार मेळ्ळ्यात जवळजवळ 70,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्यो दिवपाचे. प्रत्येक रोजगार मेळ्ळ्या देशभरात 70,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्यो दिवपाचे काम करता. आजच्या रोजगार मेळ्याक जवळजवळ 106 कॅन्डिडेट गोंयांत आशिल्ले आणि आज सगळ्यांक नोकऱ्याचे सर्टिफिकेट वितरीत केले गेले. जे काही प्रधानमंत्री उलयता ते करता ताजें एक उदाहरण आसा आणि जवळजवळ मोर दॅन 50% अशें हे उतर उलयल्ले ते ह्या 6 रोजगार मेळ्यात जवळजवळ 6 लाखाच्या आसपास नोकरी दिल्ली आसा. येणाऱ्या काळात येणाऱ्या वर्षभरात हे सगळे 10 लाख नोकऱ्यो पूर्ण करतले. ताचे शिवाय जे जे नवीन उद्योग तयार जाला पळय स्टार्टअप आसतले, स्टँडअप आसतले, हातूंतल्यान सुद्दां इनडायरेक्टली नोकरी सुद्दां भरपूर लागल्या. ताचो हिशोब धरना पण सरकारी नोकरी जी आसा तातूंतल्यान हे मेळाव्याचें दिवपाचें काम पंतप्रधानाच्या डायरेक्शन सकयल आज जाता. दर म्हयन्याच्या 13 तारखेक रोजगार मेळावो हाज्या फुडें जातलो आणि जवळजवळ जे टार्गेट पूर्ण जाय पर्यंत मेळावो.
श्रमदामा वरवीं काणकोणच्या आनीक 200 गरजूंक पक्की घरां बांदून दिवपाची मोख आपणे दवरला. म्हज्या मतदारसंघाची उदरगत जावप तशेंच गरजूंक ताचे मूलभूत हक्क मेळोवन दिवपाक हांव महत्व दिता, अशें सभापती रमेश तवडकार हाणें म्हणलां. 15 जूनाक लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांच्या हस्तुकीं श्रमदामा वरवीं बांदिल्ल्या 20 लाभार्थ्यांक तांची घरां दितले अशें ताणें सांगलां. हे विशीं गोंयच्या 187 पंचायतींक खासा व्हिडिओंतल्यान प्रेझेंटेशन करून हो उपक्रम लावपाक सांगला अशें सभापतीन ह्या वेळार सांगलें. आज स्वयंपूर्ण गोंय या अंतर्गत जे आसा की गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत काम करता आणि बऱ्याचशाच ऑफिसरांक ह्या सगळ्या कामाक लायिल्ले आणि मध्यंतरी की हे सगळ्या ऑफिसरांक म्हणजे काणकोण भागांक श्रमदाम योजनेचें काम कशें चल्लां तेंय पळोवपा खातीर तांकां धाडिल्लें. आनी ताज्या मध्यंतरी आसा एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मुख्यमंत्र्यांनी प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान दिली की ह्या श्रमदाम योजने संदर्भांतलो एड्रेस करपाक संबंद पंचायतीतल्या 187 पंचायतीचे पंच सरपंच एड्रेस करपाची संदी म्हणून हें काम आज पूर्णत्वाक आयिल्लें आसा. आनी 15 तारखेर जुनाच्या आमी चावी दिवपाचें काम आमचे लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी त्या कार्यक्रमाक येता. त्यामुळे मुद्दाम आज सगळ्यांक एक निमंत्रण दिवप सगळ्यांक म्हणजे कशें जुनी घरां कशी आशिल्लीं आतां कशें जाली कशें काम केलें हें सगळ्यांक एक कळचें म्हणजे जो व्हिडिओज केल्लो आसा तो सगळ्यांक दाखोवप आनी रियलिटी जी सत्य परिस्थिती आनी कशा तरेन तो कन्सेप्ट डेवलप केलो हें सगळ्यांक कळचें अशें म्हणून जें आसा न्ही सगळ्या ऑफिसरांक मुद्दम आपयलें आनी तांकां निमंत्रण दिवपाचें. आनी चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा तो 15 जून आमी ओम बिर्लाचे हस्ते 4:30 हो कार्यक्रम जो आसा न्ही तो काणकोण भागांत संपन्न जाता. अशी कितली घरां आसतली आयडेंटिफाय केली आज आमी जी कंप्लीट केलां 20 घरां सादारणचे मार्च म्हयन्याचे 20 तारखेर आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन आमी केल्लें ह्या योजनेचो शुभारंभ केलो आनी प्रत्यक्ष काम हें तशें एप्रील म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्याच्यान सुरू जालें आनी जवळ आज म्हणजे 2.5 म्हयनो म्हणजे एप्रील मे आनी जूनचे 15 तारीख पर्यंत आसा. ह्या 15 तारीख पर्यंत आमी 15 घरां जे आसा फिनीश केल्लीं आसा. त्यामुळे आज काणकोण तालुक्यांत जर विचार केलो जायत आमी सर्वे केल्लो सादारणशे एक 100 घरां अशें जांकां तें घर म्हणपाक येना म्हणजे प्लास्टिकान धापून जालें अशे प्रकारची स्थिती आसा. म्हणजे सादारणशे आनी एक 50 घरां सादारण मोडकी जोडकी आसा. म्हणजे दिसा एक 200 घरांचो जर एवरेज जर विचार केलो जायत जाल्यार काणकोणच्या बाबतींत की प्रत्येक गोंयकार मूळ गोंयकार आसा न्ही आपल्या स्वताच्या घरांत आसा अशें म्हणपाक शक्य जाता. आनी ती परिस्थिती म्हज्या मतदारसंघात येवची. म्हज्या मतदारसंघातलो कोणीय खंयचोच मनीस आसा न्ही अशा परिस्थितींत जाका छप्पर ना जो निराश आसा हताश आसा तें आसचें न्ही ही म्हजी भुमिका. सांस्कृतीक भेदभाव करूं नाकात, लोकांक जे जाय ते ताणें फॉलो करूनी अशें म्हूण खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मुख्यमंत्र्याक जाप दिल्या. पोर्तुगेजांचो उदो खूब जालो, तांचो वारसो पुसून आमकां आतां नवें गोंय घडोवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें. पोर्तुगेजांनी वायट कृत्य केल्ली पूण ताचे परस ताणें बरें काम लेगीत केल्ल्याचें सार्दीन म्हणटा. पुर्तुगेज 400 वर्सां सुमार गोंय आशिल्ले, जायते बरें केले आनी थोडे कितें वायट केलां आसा. सगळी कॉलोनियलिस्ट जे जायते देशांनी जे तांची कॉलोनीज आशिल्ली जावं स्पेन नाका फ्रांस नाका मागीर डेन्मार्क नाका सगळे भितर म्हाका दिसता पुर्तुगेजांनी सुबेज बरें केलें तांची कॉलोनी. स्पेशली गोंयांत ते कॉलोनी माननात ते स्टार्ट द इंडिया दे कन्सिडर एज पार्ट ऑफ पोर्चुगल. आमी कांय वायट करूंक ना पूण आमकां 61 वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालें. कितें वायट आशिल्लें तें लोकांनी इरेज करून घेतलें. तें काबार केलें लोक विसरले. जें कितें बरें आसा तें आयज पर्यंत दवरलेलें आसा. इट इज नो मोर पोर्चुगीज कल्चर. वी हॅव एक्सेप्टेड and incorporated in our culture. It is part of our own culture.
तेच भाशेन ऑजरांनी गोंयकार पुर्तुगालाक आसा तांणी जायत्यो वस्तू हिंगाच्यो थिंगा तांकां शिकयल्या सो थिंगाय आमची गोंयकारांची कल्चर थोडी भितर सुद्दां आसतली That's why today world is a global village. You cannot separate cultures from each other. आयकर खात्याच्या गोंय फांट्यान रियल इस्टेट उद्देजकांच्या मालमत्तांचेर धाडी घाल्यो. म्हायती मेळोवपा सयत सर्वेक्षणा खातीर ह्यो धाडी घाल्यात अशी म्हायती गोपांनी दिल्या. पणजेंतल्या एका मालमत्तेची धाड घालून तपासणी जाली. बांदकाम प्रकल्प उबारपी रियल इस्टेट उद्देजकांचेर ह्यो धाडी घाल्यात. गोंया सयत मुंबय, दिल्ली, नोयडा, अमृतसर ह्या शारांनी आयकर खात्यान धाडी घातल्या. सगळ्यो मेळून 31 जाग्यांचेर कागदपत्रां खातीर ह्यो धाडी घातल्यात. धाडी घाल्ल्या रियल इस्टेट उद्देजकांचे भारत तशेंच हेर देशांनी हॉटेलांचे उद्देग आसात. मांद्रे मतदारसंघात दर्या वाठारांत पर्यटन सिजनांत उबारिल्ले शेक काडल्यात. मात थंय तयार जाल्लो कोयर कोणे काडप हो प्रश्न उप्रासला. मांद्रे दर्या वाठारांत सगळे कडेन हें चित्र दिसता. पर्यटन सिजनांत शेक वेवसायां वरवीं जायत्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळटा. शेक काडल्या उपरांत कोयर थंय आशिल्ल्यान पावसांत तो उदका वांगडा सगळे कडेन पातळपाची शक्यताय आसा. देखून पर्यटन खात्यान तो काडून व्हरपाची वेवस्था करची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.